शेळडे थंय एक सेंटर आसा जो मे बी तुमचे डिस्ट्रिब्युशन नॉन ऑपरेटिंग आसा कित्याक तो बंद पडलेलो आसा. त्याचे हांवें 2 वर्सां पयलीं निवडून येता तेन्ना ते चालू करचे म्हणून प्रकरण दिल्ले, पूण ते लिस्टेडूच ना. पूण ते मनीस घेतलेले तांकां दुसरे कडेन घातले जातले. पूण हे बंद आसलेले सेंटर कितें स्क्रॅप जावपाक दिवपाचे ओ ते कितें करपाचे विचार बी कितें आसा स्पीकर सर? ना करूया ते चालू करूया मातशें बेगीन करचें. फाटी करून ती 2-2.5 वर्सां गेली, फाटी करून आनी 2.5 वर्सां वचत. मातशें तुमी मातशें कडक मंत्री मातशें कडक लक्ष दवरून मातशें कडक भाशेन ते मातशें कडक शिस्त घेवन कडक आनी कडक करचें अशें म्हाजें म्हटलें मान्य. कडक करचें पडटलें आतां, कारण सिरियल नंबर तूं 6 वाचलें जाय तूं लक्षांत येतलें की आमी प्रत्येक तालुक्या भितर 10 टेलरिंग आनी एम्ब्रॉयडरी कोर्स दिवचे आसात. आतां जे आदली जी मशिनां घेतलेली ती आमी सगळी एक कडेन हाडून दवरल्यात आनी ती पळयली जाल्यार ती मशिनां चलपानी 5 वर्सांनी ते मशिनाची परिस्थिती अत्यंत सामकी एकदम वायट आसा. लक्ष्मी म्हणून घेवं ती लुक्ष्मी म्हणून हे घेतले कडेन आसा मशिनां, म्हणजे ते दुबाव आसा आमकां ती मशिनां चलता. फाटले नाका सर, ते फाटले गेले ते केले ते पाड घातले. आतां तुमी मातशें कडक रावन थंय कडक स्टेप घेवन कडक सारखे दृश्य दिवन कडक डायरेक्शनां दिवन ते कडक खंय तरी कडक तेजेर करून 2.5 वर्सां भितर आमकां कडक तेजे हे जावचें. हे म्हणजे इतलें जातलें 2.5 वर्सां रोखडे बेगीन. किरण कांदोळकर जावं नाका. स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टरा कडसून जाणून घेवपाक जाय की क्वायर सेंटरां आनीक वाडोवपाचें अशें म्हटलेलें आहा की ना तांच्यांनी सांगलां न्हू उत्तरान ना क्वायर सेंटर वाडोवपाचें आहा म्हटलें. अशें आमचे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें प्रपोजल आहा काय कितें? हय आसा तर थिवी आसा, थिवी प्लस तुगेले टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी आसा, टॅक्सटायल आसा, ही सगळी तुगेली प्रपोजलां थिवी हितून आसात कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, ती मुखार व्हरतलो. फक्त माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका ती शाळा दिल्या पुरो. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी सांगचे की सांग्यार जो पावरलूम प्रोडक्शन वाडे सांगे आसा थंय 4 कामगार आसात. आतां पर्यंत गेले ते 3-4 वर्सांक ती प्रोडक्शन कांयच ना, पूण ते हे आसात केले जर जायत मशिनरी कोट्यांची रुपयांची थंय आसा, शेड बरी व्हडली आसा, सादारण ते 25-30 लोकांक थंय जॉब मेळपाक शकता. पयलीं चलताले ते पूण आतां बंद जाल्ले आसा. ती युनिफॉर्माचे कपडे वगैरे सगळे जाताले. हे परत स्टार्ट करपाचो विचार आसा काय ना? सगळी सेंटरां स्टार्ट जातली. आतां तुमच्या वाड्याची तीच परिस्थिती. पयलीं घेताले जेन्ना रिक्वायरमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटा जाय आसतालो, खंयच्या कपड्याचो कदंबा जावं हॉस्पिटल बाकीचे हितून फक्त आमी एनओसी दिवपाचें काम करताले. आमी एक्चुअली जर हे टॅक्सटायल सारके सुरू केले जायत आनी म्हजो तो मनान विचार आसा, कारण 18.33 crores ताका बजेटरी प्रोविजन आसा. लूम जे आसा तेजे कडेन बसोवपाक थंय लूम बसोवन आमी मुखारल्या काळा भितर सरकाराक जावं कॉर्पोरेशनाक जितलो म्हणून कपडो लागता तो कपडो टॅक्सटायल डिपार्टमेंट दितले हें तुका हांव सांगूंक सोदतां. फुडल्या प्रश्नाकडे श्री नरेश सावळ. Because I may be permitted to ask question LAQ number 6B. 6B. Speaker sir, answer computer छापून दिला त्यावर म्हणा. Speaker sir, my question is pertaining to plant which government is intending to start for conversion of post-consumer waste plastic. वो प्लांट सेटअप करता आसतना म्युनिसिपालिटीन रेझोल्युशन घेतला. हे रेझोल्युशन घेता आसतना म्युनिसिपालिटीन त्या सराउंडींग लोकांक विश्वासान घेतल्या आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतले काय म्हण. स्पीकर सर, हो बिचोली नगरपालिकान आपल्या ठराव तारीख 13/11/2013 मान्यता दिली आपल्या भागान प्लांट घालपाक. आता ते रेझोल्युशन ठराव पास करतना लोकां कडेन म्हाज्या अंदाजान कन्सल्टेशन जावंक ना. पण जागा तांची, ती जाग्याची मालकी नगरपालिकाची म्हणटकच तेंच्यांनी आपलो जागा प्लांट घालपाक वापरूं येता म्हणून मान्यता सरकाराक दिल्ली आहा, म्हणजे डिपार्टमेंटाक दिल्ली आहा. आता त्या भागांतले लोक म्हाजे कडेन येयल्ले आनी हांवें सेक्रेटरीन तेंचे कडेन एक मिटींग घेतली. 15 लोक येयल्ले थंयसर. एक नगरपालिकाचो नगरसेवकूय येयल्लो
आणि त्यांच्याकडे तरेतरेची चर्चा जाली, उलोवणी जाली. त्यांचे थोडे मिसअंडरस्टँडींग आसले, ते मिसअंडरस्टँडींग तेंचे सोडोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी तांकां हांवें सांगलें ही टॅक्नॉलॉजी वापरलेली टॅक्नॉलॉजी, झिरो एमिशन झिरो रेजिड्यू, म्हणजे हितून एमिशन ना आनी सगळे कायद्याचे पालन करून हो प्लांट घातलो जातलो. सगळे परवानगी घेवन, म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड बाकीचे लागता वगैरे वगैरे सगळे करूनच प्लांट येतलो, तेजे पयलीं येवचो ना. आनी तांकां इतकें सांगलें की तुमचे मदीं कोण हो प्लांट पळोवंक शकता, हांव तुमकां चेन्नई धाडटा, तो प्लांट पळोवन येया आनी मागीर सांगा म्हाका तुमचें ऑब्जेक्शन कितें आहा पळय तें. पळोवचे पयलीं ऑब्जेक्ट करिनाका म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाका एक 5 नांवां धाडूनय दिल्या, ती काल परत धाडून दिल्या. म्हाजें म्हणणें की तांकां चेन्नई धाडप, तेंच्यांनी पळोवन य आनी पळोवन येयल्या उपरांत मागीर फुडें चर्चा करया. स्पीकर सर, ह्या संदर्भान हांवूय डेप्युटी सीएमा कडेन उलयलां, पूण आयज जो कचरा प्लांट आसा थंय, तो जर प्लांट पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटी आपल्या परीन बरे भशेन तो मेंटेन करपाचो प्रयत्न करता. पूण थंय जी प्लास्टीक येता, आनी वास्तवीक हो जो प्लांट आसा तो प्लांट येवप खूब गरजेचो, त्या बद्दल प्रश्नच ना. पूण थंय येवप, त्या जागेचेर येवप काय ना हो दुसरो प्रश्न आसा. पूण तो बरो मेंटेन करता, इवन वर्कर सुद्दां बरें काम करता. पूण थंयचे समजा जर एप्रील मे ह्या म्हयन्यान जर आमी पळयत जाल्यार थंय ताचो जो भाग आसा, आनी आतां त्या भागात म्हणजे ज्या जाग्यार हो प्लांट आसा किंवा हो प्लांट नवीन येता तेच्या भायर आतां स्टेडियम येता, GCAचो नवो स्टेडियम ताच्या कुशीक येता. पूण एप्रील मेच्या दरम्यान जर पळयत जाल्यार थंय कितलेशेच पक्षी, कावळे किंवा गरुड आनी बाकीचे अशे खूब म्हणजे हिशोबा भायर, म्हणजे खंयच्याक सुद्दां फुकट सुद्दां समजा जर दिलो जाल्यार थंय रावपाक कोण येवचो ना, फुकट जागो दिल्यार सुद्दां येवचो ना. म्हणून लोकांचें थंय ऑब्जेक्शन आसा. हे ऑब्जेक्शन ओवररूल करून तुमी करतले काय कितें? स्पीकर सर, माननीय आमदारान विशय केल्या पळय ताच्या खातीरच तो प्लांट घालपाची गरज आहा. हो प्लास्टीक वेस्ट हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सोडयल्या उपरांत, ओलो वेस्ट काडल्या उपरांत हो ड्राय वेस्ट आसता पळय प्लास्टीक, तेजें कितें करचें हो विशय सरकारा कडेन आहा. आयज पासून सरकार कितें करता, सगळो प्लास्टीक वेस्ट काडटा आनी कर्नाटकान धाडटा. Suo motu writ petition number 2 of 2007, the Honorable High Court of Bombay at Goa has issued direction to the state government to consider setting up of plastic waste disposal unit in view of the heavy expenditure on transportation of plastic waste. Speaker, साधारणशे 4 ते 5 टन प्लास्टीक कर्नाटकान धाडपाक सरकाराक 20,000 वयर खर्च जाता. पूण हायकोर्टाक दिसून येयला की इतको खर्च आमी कित्याक करतात. एक बरो प्लांट गोंयान घाले जाल्यार हो विशय सुट्टलो आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन खर्च आहा पळय तो आमी त्या प्लांटा खातीर वापरूं येता म्हणून. पूण हो प्लास्टीक वेस्ट आयज तुका त्रास करता बिचोली भागान, तो आयज आमी एक येवजण काडून म्हणजे सेग्रिगेशन करून भायर धाडपाचो प्रयत्न करता. शेकड्यांनी टन धाडले, सरकार धाडीत आहा, पूण हो विशय तो ते भाशेन सुटना. फाल्यां तर कर्नाटका सरकारान म्हटलें गोंयचो प्लास्टीक आमच्या भागान कित्याक येता म्हणून बंद करया, हो विशय थंयसर बंद जातलो. मागीर आमी आमच्या प्लास्टिकाचें कितें करचें. पूण हितून तुका सांगलां ते भाशेन झिरो एमिशन गॅस कसली भायर सरपाचें ना आनी रेजिड्यू कांय उरपाचो ना. म्हण दोनूय भाशेनी पोल्युशन कसलें जावपाचें ना म्हणून ही काळजी घेतलेली आहा. आतां प्लांट थंयसर घालचो की ना अजुनूय थारावंक ना, अजुनूय थारावंक ना. पूण लोकांक विश्वासानूच घेवन करतले आमी, तितकें हांव सांगूं शकता. स्पीकर सर, संशय पयस करपाकूच म्हणून तांकां चेन्नय धाडपाचें आहा आनी आमदारांनी तेच्या बरोबर वचा येता, कांयच हरकत ना. तेणांनी वचून तेंचे बरोबर अनुभव घेवं येता. हो स्पीकर सर, हांवें पयलींच सांगलां की म्हजी सहमती आसा हो प्लांट घालपाक. तुवें पळोवचें लोकांचो समजा जर त्या प्रोजेक्टाक त्या प्लांटाक लोकांचें जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार म्हजें ऑब्जेक्शन आसा. पूण हांव तेचें इम्पॉर्टन्स, त्या प्लांटाचें इम्पॉर्टन्स म्हाकाय कळटा, हांवूय जाणा. पूण म्हाजी सहमती आसा, म्हाका हरकत ना. म्हाका समजा हांवें वचपाक जाय, हांव वतलो तेंच्या बरोबर, लोकां बरोबर हांव आसा.
माझे मागणे आमदाराकडे आणि बिचोलच्या लोकांकडे की सजमून घ्या. समजल्या उपरांत तरी तुमकां वायट दिसता घालचो न्हू. हांव तुमकां विश्वासान घेता म्हणून सांगता. विश्वास केन्ना तयार जातलो तुवें पयल्या उपरांत, आयकल्या उपरांत न्हू, पयल्या उपरांत विश्वास तयार जातलो. आनी विश्वास तयार जालो जाल्यार काम करपाक सोंपें जातलें. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. Just want to suggest there may be such a plant in Bangalore. Please find out. It is TVS company. They had come here. I think we had shown to all the MLAs here when I was a speaker. They had come with this proposal. But I have my doubts whether we will have enough plastic in Goa. स्पीकर सर, ह्या प्लांट तर वापरतलो जाल्यार कमीत ते 10 टन जाय दिसाक. आनी माननीय प्रताप सिंग राणे सांगता ते प्रमाणे तरेतरेचे टेक्नॉलॉजी हिंदुस्थानान येयल्ल्यो आहा. ते नित्य सुरू जातात. पूण ही पेटंटेड टेक्नॉलॉजी, ही चालू आसलेली टेक्नॉलॉजी, ही वापरल्या लोकांनी आनी आमी पळयल्या. म्हणटकच ही बरी टेक्नॉलॉजी खंय दिसता म्हणून आमी हे टेक्नॉलॉजीक गेल्ले आहा. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड, गैरहजर. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 8A. 8A. A. मिनिस्टर. तुझे सर, स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर, सर, तुझे क्वेश्चन दे. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. डेप्युटी सीएम. Speaker sir, answer as per the computer printout. स्पीकर सर, आन्सर दिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता कुचड्या खातीर 5 बरे प्रोजेक्ट घेतलेले आसा. पूण ते प्रोजेक्ट म्हाका दिसता जी सुदाची फर्स्ट मिटिंगेक घेतलेले, फर्स्ट मिटिंगेन, आनी फर्स्ट मिटिंगाक घेवन एक प्रोजेक्ट चालू करून ऑलमोस्ट कंप्लिशन आयिल्लें आसा. इज अ व्हेरी गुड थिंग. दुसरें म्हाका विचारपाक जाय स्पीकर सर, आमचे आनी 3-4 प्रोजेक्ट उरल्या. तितून एक ब्युटिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ रोड एंड कोर नेटवर्क सिस्टम इन कारामोड्डी इन वॉर्ड नंबर 10 इन कुचरे काकोरा म्युनिसिपल काउन्सिल. आता तितून एक रिमार्क घातला दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट नॉट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट देन विल टेक अंडर द स्टेट फायनान्स. सर, म्हाका एक इतलेंच लक्षात हाडून दिवपाक जाय की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक हेच्या पयलीं प्रोजेक्ट धाडलेलो आसा तो दुसरे ब्युटिफिकेशन करपाक. आनी एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न, if one project is already ahead, the other project cannot be taken till that project is initiated. If I am wrong, Honorable Deputy CM may please tell me. But my request is to you, आता कुचड्या सारखे ते एरिया सारखे इतले मायनिंगाचे पैसे येवपाचे आसा. ऑनरेबल सीएमान पयरूच सांगला ते रिजनलाक ताका आन्सर बरो आन्सर दिला की इतले पैसे येता ते आमचे पैसे दिसना. नरेश सावळाकूय सांगला ते मायनिंग बेल्टाचे पैसे. आता हो म्हजो मतदारसंघ आसा, अनफॉर्च्युनेटली मायनिंग बेल्टान आसा. तेन्ना म्हजो एक हात जोडून नमस्कार करून तुमकां विनंती करता की स्टेट फंडा अंडर तो घेवचो. कित्याक लास्ट 2 वर्सां हांवें गश्टिला म्हाजे सगळे नाखटा वखटा गश्टिल्या आनी तांकां लागल्या, पूण आजुनूय म्हाका गश्टिपाचो ताकद ना. तेन्ना म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी ऑगस्ट 1000 की हो तूं प्रोजेक्ट स्टेट अंडराक घेतलो. स्पीकर सर, तुका बाय सांगता माननीय आमदार जो उलयता हांव समजता, पूण सरकार जेन्ना पयशे मोडटा तेन्ना सगळे नगरपालिकांक एक सारखे मोडचे पडटा. ते हांव म्हापशेचो आमदार, म्हापशेचो मंत्री म्हणून सगळ्यान फंड्स काडून म्हापशे व्हरपा जायना. म्हणजे एक बॅलन्स धरपा जावो. आनी गरजेवंत प्रोजेक्ट आहा पळय तांकां गरजेवंत प्रोजेक्ट सर, हो गरजेवंत प्रोजेक्ट लोकांनी आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी लोकांनी सांगलेले आसा गरजेवंत. पूण ताका आतां कशें सांगतले सर गरजेवंत म्हणल्यार कितें? थोडे आतां आमकां एक तुमचे म्हापशे सारखे शहराचे पणजे सारख्याचे आदत पडलेली आहा लोकांक की येवन बरे कामां जाता. ते आमकां कुचड्यार मातशें बरें दिसपाक जाय म्हणून मातशें घेवचें, हे एक विनंती आहा सर. ही विनंती आनी कांयच ना. फायनान्शियल वायबिलिटी सरकाराची वाडत आहा. म्हणजे पयलीं मातशें कमी आसलें फाटल्या 2 वर्सांक. म्हाका दिसता भविश्य बरें आहा आनी भविश्यान हे प्रोजेक्ट घेवपाक शक्य आहा हें म्हाकाय दिसता. भविष्य हे आमचें भविश्य. फुडल्या फावटी आमदार निवडून येवपा जाल्यार हे भविश्यान तुमी आमकां हेल्प करपाक जाय. नाल्यार कशें जातलें? आनी आमचे कुचड्या मतदारसंघात मायनिंग बेल्टाचे पयशे मागता सर आनी कांयच मागना. 80% गव्हर्मेंटान पयलीं सांगलेलें 70% घालतले, तितले एक थोडे पयशे सांगूंक शकता. स्पीकर सर, खात्रेन सांगूंक शकता हो प्रोजेक्ट हांव येता ते काळान घेता हातीन. प्रश्न काल सोंपलो.